नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक नवे वर्स 2024चे हुनहुनीत परबीं. आतां खबरो विस्तारान. इस्रो म्हळ्यार भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन आंध्र प्रदेशांतल्या श्रीहरिकोटाच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान आयज सकाळी PSLV-C58 ह्या ध्रुवीय उपगिरो प्रक्षेपकाच्या पालवान एक्सपोसॅट ह्या आर्विल्ल्या उपगिऱ्याचे यशस्वीपणान प्रक्षेपण केले. हो उपगिरो एक्स-रे पोलारिमीटर ह्या प्रकारांतलो आसा. ह्या उपगिऱ्या वांगडा 10 विज्ञानीक उपगिरे लेगीत अंतराळांत प्रक्षेपीत केल्यात. खगोलीय स्त्रोतांसावन संवसारीक क्षक किरणांचो हो उपगिरो अभ्यास करतलो. उपगिऱ्याच्या यशस्वी उड्डाणा उपरांत इस्रोचे मुखेली S. सोमनाथ हांणी ह्या उपगिऱ्याची पत्रकार परिशदेंत माहिती दिली. And the second payload is made by the astronomy group of UR Rao Satellite Center, like what we did for the Aditya L1, where the primary payload was from Indian Institute of Astrophysics and other collaborating agencies like the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. So it also shows how ISRO is collaborating with other scientific institutions, developing capacity of using the data across academy and other places in specifically science missions. 2024 ह्या नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर देश विदेशांत सगळ्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात जल्लोश सुरू आसा. न्यूझीलंडात दोळे दिपकावपी विद्युत रोशनाई करून लोकांनी सरथ्या वर्साक निरोप आनी नव्या वर्साक येवकार दिलो. संवसारभरांतल्या हजारांनी लोकांनी ह्या वेळार हाजेरी लावन नव्या वर्साक येवकार दिलो. ऑकलँडाच्या स्काय टावराचेर नव्या वर्सा खातीर आकर्षक रोशनाई केल्ली. ऑस्ट्रेलियांत लेगीत सिडनींतल्या पुला वयर आकर्षक रोशनाई करून फोग लावन नव्या वर्साक येवकार दिलो. संवसारभरांतले इगर्जांनी खासा प्रार्थना सभा जाल्यार हिंदूच्या देवळांनी भाविकांची उप्पाट गर्दी आशिल्ली. श्रद्धाळूंनी वेगवेगळ्या देवळांनी वचून देवदर्शन घेवन नव्या वर्साक येवकार दिलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नव्या वर्सा निमतान देशवासियांक उर्बेभरीत परबीं दिल्या. शाश्वत आनी सर्वसमावेशक उदरगतीचो संकल्प परतून एक फावट करूया अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. उज्वल 2024 हे नवे वर्स सगळ्यां खातीर समृद्धी, शांतताय आनी बरी भलायकी घेवन येवं असो हावेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या समाज माध्यमावेल्या संदेशांत उक्तायला. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत समेस्त गोंयकारांक नव्या वर्सा खातीर परबीं भेटयल्या. 2023 वर्साक निरोप दिवन गोंयांत 2024 वर्साक उर्बेभरीत येवकार दिलो. सरत्या वर्साक निरोप दिवन नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर देश विदेशांतल्यान लाखांनी पर्यटक गोंयांत दाखल जाले. काल सुर्यास्ता उपरांत जायत्या वाठारांनी संगीत रजनी आनी खासा पार्ट्यांचे आयोजन केल्ले. पणजेंत कांय हॉटेलां आनी कॅसिनो बोटींचेर खासा कार्यावळी जाल्यो. राती 12 वरांचेर फोगाची आतिशबाजी करून नव्या वर्साक लोकांनी येवकार दिलो. येरादारी वेवस्थीत जावची, कसलोच अनुचित प्रकार घडचो न्हय ह्या खातीर व्हडा प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त आशिल्लो. 2023 वर्साक निरोप दिवन नव्या वर्साक येवकार दितना कांय देशी विदेशी पर्यटकांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. Okay, and that should be it till 2024. Okay. This celebration is with family, and we have family here from Kenya and from Uganda. My son lives in Uganda, so we plan to enjoy ourselves, and there's nothing like enjoying the good food of our good friend Dominic. Okay. Thank you. Okay. IIT बिट्स पिलानी आणि राज्य सरकार हांचे मदीं फॅकल्टी एनरिचमेंट इंटर्नशीप प्रोग्रामा संदर्भात समजिकायेची कबलात जाल्या. उच्च शिक्षण मळावेल्या शिक्षकांक ह्या येवजणे खाला 6 म्हयने ते 1 वर्स मेरेन प्रशिक्षण दिवपाची तरतूद आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कबलाती उपरांत पत्रकारांक दिली. एग्रीमेंट आमचे फॅकल्टी टिचर्स जे हायर एड्युकेशनात आसा हे सगळे टिचर्स इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट ह्या सगळ्या जाणांक 6 मंथ्स आसतलो किंवा 2 सेमिस्टर 1 इयर आसतलो. हो इंटर्नशीप प्रोग्राम आनी खास करून
which is and IIT गोवा बरोबर आमचो कॉम्प्युटर सायन्स, फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स आणि बिट्स पिलानीच्या बरोबर आमचो कॉम्प्युटर सायन्स विच इज अ 1 सेमिस्टर प्रोग्राम आम्ही त्यांच्या बरोबर सायन करता. हाजो लॉंग रन फायदो आमच्या गोयच्या सगळ्या स्टुडंट्सां खातीर जातलो. हाजे बरे रिजल्ट आमकां इन लॉंग रन दिसून येतले. This is one of the best practice in the country, which is proved by the Ministry of Education in the Government of India, and which is तांच्यांनी वयल्यान बाकीच्या सगळ्या स्टेटीत अशा पद्धतीची जी अपेक्स इन्स्टिट्यूट आसा तांकां अशाच पद्धतीची प्रॅक्टीस फॉलो कर म्हटला. त्या खातीर गोंय सरकारा खातीर आनी गोंयच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटा खातीर ही खूब बरी गजाल आसा, खाशेली गजाल आसा. अशा पद्धतीचो MOU सायन करप सगळ्यात पयलो आणि बेस्ट प्रॅक्टीस स्टेटीत फॉलो करप. गोंय विधानसभेचे अधिवेशन 2 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा सकाळी 11:30 वरांचेर सुरू जातले. हे विशींची अधिसुचोवणी गोंय विधानसभा सचिवालयाच्यो सचिव नम्रता उल्मन हांणी आयज जारी केल्या. ह्या विधानसभा अधिवेशना खातीर राज्यपालांचो आदेश 31 डिसेंबरा दिसा जारी जाला. त्या उपरांत ही अधिसुचोवणी विधानसभा सचिवालयान जारी केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां मंगळारा आनी परवा बुधवारा 2 दीस तामिळनाडू आनी लक्षद्वीप आनी केरळ राज्यांच्या भोंवडेर वचपाचे आसात. फाल्यां सकाळी तिरुचिरापल्ली हांगा भारतीदासन विद्यापीठाच्या 38व्या दीक्षांत सुवाळ्यात ते वांटो घेतले. ह्या भायर विमान, रस्ते आनी रेल्वे तशेंच तेल आनी वायू, उदका येरादारी आनी शिक्षण ह्या मळावेले 19,850 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे लोकार्पण आनी बुन्यादी फातर बसोवपाचे कार्यावळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी जावपाच्यो आसात. ऑस्ट्रेलियाचो नामनेचो फलंदाज डेव्हिड वॉर्नर हाणें एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांतल्यान आपली निवृत्ती जाहीर केल्या. वॉर्नर हो एक दिसाच्या सामन्यात चडांत चड धांवड्यो करपी ऑस्ट्रेलियाचो 6वो खेळगडो आसा. तशेंच एका दिसाच्या क्रिकेट खेळांत सगळ्यांत चड शेकडे करपी आदलो कर्णधार रिकी पॉन्टिंग उपरांत डेव्हिड वॉर्नर हांची नामना आसा. देशांतल्या उत्तरेकडल्या राज्यात शियाचे लार कायम आसा. कुडकुड्याच्या शिया वांगडा दाट धुकें पातळ्ळा. ताका लागून जनजिणेचेर परिणाम जाला. कालचो दीस पुराय शियाळ्या हंगामाचो थंड दीस म्हणून नोंद जाला. दिल्लीतले तापमान सकयल देंवला. प्रतिकूल हवामानाक लागून विमान, रेल्वे तशेंच रस्त्यावेली येरादारी लेगीत प्रभावित जाल्या. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आनी चंडीगड ह्या राज्यांनी दाट धुक्या खातीर हवामान विभागान रेड अलर्ट जारी केला. धुक्याक लागून धुरकट वातावरण निर्माण जाल्ल्यान खुबश्यो रेल्वे गाडयो उसरा धांवतात. विमान सेवेचेर लेगीत परिणाम जाला. मध्य भारतात फुडल्या 2 दिसांत शिपडून पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.